म्हटल्यार आमी जो चिखल म्हटल्यार जो मातयेचो आमी कनेक्शन आहा आमचे या एक म्हटल्यार जवळचे आमचे रिलेशन आहा तेका आमी चड अंडरस्टँड करूं शकता मातयेत. कशी कितें सुरवात जाता ह्या काल्याची? काल्याची म्हटल्यार एकादशीक सुरवात जाता दनपारची 12 देवळान ती दुसऱ्या दिसा 12 आमी हांगासर चिखल कालो खेळपाक येता. ओके. आणि कसल्यो गेमी खेळटा जावं दर वर्सा तश्योच गेमी आसता? सगळ्यो गेमी जे आसा ते आमी ट्रेडिशनली जे फॉलो करता आमचे भुरगेपणान आमी खेळटाले जशे आमी ते रुमाल म्हूण परत एकामेकाक ओडपाचे तसले म्हणजे जे आमी अशेच गांवांनी खेळटा. तर हो चिखल कालो जो आसा तो अशें म्हणटा की ह्या मातयेंतल्या भितर जें कितें आयज म्हत्व आमी विसरून गेल्या आयज हेतून एक मेडिसिनल ट्रिटमेंट आमकां बॉडीक जावंक शकता. तो खंय तरी आमी अशें दाखोवंक सोदता की एवरी इयर हो चिखलान लोळ्ळे तर खंय तरी आमच्या बॉडीक तें भरपूर म्हत्व आसा ह्या मातयेचें बरोबर. तें आयज खुबशे लोक विसरून गेल्या त्या अर्थान खंय तरी हो चिखल कालो आमी साजरो करता बरोबर. ह्या गांवांतले प्रत्येक तरणाटे भुरगे तुमी पळोवंक शकता ल्हानांतले व्हड पर्यंत सगळे हांगा येवन तेचो आस्वाद घेतात. तशेंच प्रत्येक गांवचे लोक हांगा येवन तेचो आस्वाद घेतात. ल्हान भुरगे म्हणजे कितें आसा लोक आंगवण करून घेता देवा कडेन की आपले भुरगे जावचे म्हणून आनी ते देवा कडेन पळय जो कोण येयला आनी ताणें होटेन कृष्णाची मूर्त घेतल्या काल्याक किंवा उत्सवाक ताका फळ मेळिल्लें आसा आनी ते लोक सगळे गोंयचे आसा गोंयचे भायले आसा महाजन आसा ते ह्या उत्सवाक मुद्दम येता की त्या भुरग्यांक हाडटा उदकान बुडय ते पांया कडेन म्हणजे ते ताका अर्पण केल्ल्या पशीत आनी तेज्या नांवान सगळ्या बालभक्तांक प्रसाद वाडटा. हो हाजो कृष्णाची व्हडली लिला आसा आमच्या हातूंत. आनी त्या गांवाचे पंचायत तुमी पळयलां भोंवतणी सगळीं देवळां आसा देवाची इतलें बरें आसा की आमकां तो राखता हांगासर.